पवित्र अशा श्रावण महिन्याच्या तुमका सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा। आम्ही हिंदू धर्मात आमचो श्रावण मास वा श्रावण महिनो आम्ही खूप पवित्र असो म्हणतात। या महिन्यात आम्ही विविध तरेची म्हणतात तशी व्रतां करतात, आम्ही तरेतरेचे व्रत करतात, आम्ही उपास करतात। श्रावणात आम्ही आयताराक आम्ही आयतार पुजतात आणि दुसरे दिसा आम्ही सोमाराक आम्ही आमच्या घोवाक भरपूर आयुष्य आरोग्य लाभचे म्हणून सोमाराक आम्ही शंकराची उपासना करतात। आम्ही देवळांनी वतात, आम्ही शिवराक रावतात आणि आम्ही देवाची उपासना करतात। या महिन्यात आम्ही एक तरे मांस नुस्तें कसलेच कितेंच न खाता आम्ही निसर्गाकडे आमचे जे देणे आसा ते आम्ही दिवपाचो प्रयत्न करतात। या महिन्यात आम्ही आमच्या भावांच्या खातीर रक्षाबंधन करतात, भाव भयणीचे पवित्र असे नात्याचे आम्ही अनेक दृढता आम्ही करतात। तसेच ह्या महिन्यात आता म्हणजे फाल्यां आमकां अष्टम आसा, नागपंचमीचो उपास वा नागपंचमीचो सणय आमचो जालो, अशे भरपूर तरेचे सण ह्या श्रावण महिन्यात आमी मनयतात। आमी बायलां कितें करतात तर आमी पांचवी कांकणां घालतात, हातीक मेहंदी घालतात आणि आमी हो श्रावण महिनो मनयतात। आज हांगा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा तर्फे श्रावण मासाचो हो कार्यक्रम दवरलेलो आसा। हाच्या पयलीं हांव खूब वेळा सालिगांव मतदारसंघात महिला मोर्चाच्या कार्यक्रमाक आयिल्लें आसा। मेधा बाबी म्हाका भरपूरदां कार्यक्रमाक जज म्हणून वा चीफ गेस्ट म्हणून आपयल्लें आसा आनी हांवें प्रत्येक वेळा आयिल्ल्या वेळार महिलाचो प्रोग्राम आशिल्लो आनी हांव इनिशियली घेवपाचो नाशिल्लो। लास्ट वीकार दिसलें म्हाका की हांवें दोन मिनटां तुमच्या म्हजो उतरां मागची म्हणून। सगळ्यांत पयलीं हो प्रोग्राम मी फर्स्ट टायम म्हणजे नवी महिला मोर्चा कमिटी घेवून आयिल्ली आनी तेंचो फर्स्ट प्रोग्राम आनी हो फर्स्ट प्रोग्राम तुमी इतलो सक्सेसफूल केलो। गेल्या काही दिसान थोड्यो गजाली येताल्यो की थोड्यो एंटी फोर्सीस आसा ते हो प्रोग्राम सॉल्व करूंक सोदताले, नंतर आमचे विरोधी पक्ष आसा ते हो प्रोग्राम मातसो सॉल्व करूंक सोदताले। पूण जेन्ना आमची भरभराट आमी एक्चुली एक्सपेक्ट करूनच नाही, आमी एक्सपेक्ट फक्त केलेली 200 महिला, पूण हांगा म्हाका दिसता 500 भुरगीं आसा। हो प्रोग्राम खरोच सक्सेसफूल करून हाडलो। हितून आमची अध्यक्षा शीतल वदरकर, प्रिती हळदणकर, तशीच माझी पंचायत पावली मॅडम सुस्मिता पेडणेकर हांचो एक व्हडलो वांटो आसा। आनी म्हाका अशें दिसता की हांवें सगळ्यांक नमस्कार सॅल्यूट करतलो की तुमी ह्या इतल्या संख्येन ह्या प्रोग्रामाक आयले आनी 2022 आमचो चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्रमोद सावंत हांगा येयल्ले आसा। 2022 सीट 2022 सीट, त्या 22 सिटां मदीं आमचो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो एक सीट आसतलो हें आमी संख्याबळ हांगा गॅरंटी दिता। आनी 2022 सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींत मोठ्या प्रमाणें जावन उमंग उलयतले हे खात्री आमी आयज हांगा दिल्ली आसा। इतले सांगून हांव म्हाजे 2 उतरां सोंपयतां। तुमकां सगळ्यांक मनांतल्यान श्रावणाच्या अशा बऱ्या उत्सव मनोवपाक आमी हांगासर आयिल्ली आसा। खूब बरें दिसलें। पयलीं जेन्ना उलोवप जालें तेन्ना म्हणपाक लागले फक्त रेश मागीर पंचायतीचो आमचो महिलाचो आसा पळय न्ही ती हांगा येवपाचो आसा। मागीर तांकां अशें म्हणलें की इतलो बरो कार्यक्रम आमी करतात न्ही, सो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा म्हणून आमी पूर्ण मतदारसंघाच्यो महिला मेळून हो कार्यक्रम दवरचो म्हणून आयज हो कार्यक्रम दवरला। आयज ह्या निमित्तान एक थोड्योश्यो गजाली हांव तुमकां सांगता। आमच्या भितर सुद्दां जायत्यो महिला ज्यो आसा पळय त्यो वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनान असोसिएटेड आसा। पण एक महिला म्हणून आमी काम करता आसतना कितें कितें विचार सदांच तकलेन आसपाक जाय हें हांव तुमकां मुद्दम सांगता। एक सदांच लक्षात दवरपाक जाय आमी एक राजकीय पक्ष आनी राजकीय पक्ष म्हणून काम करता आसतना महिला मोर्चा हो 50% आसता, बरोबर काय ना? म्हणजे आमच्या मतदारसंघात जर 28,000 मतां आसतात, 28,000 जर मतां आसतात जाल्यार 14,000 मतदार ज्यो आसात ह्यो महिला आसात। आनी ह्या 14,000 महिला मेरेन आमी सगळीं जाणां पावपाक जाय। आमी खंयच्यो खंयच्यो विचार घेवन तेंचे
जावं शकता आमकां